नो तो कोर्टाचो आमी विथ रिस्पेक्टफुली कोर्टान जे कितें वर्डीक दिल्लें आसा बेस्ड ऑन कितें आसा तें म्हाका दिसता की सम डिस्कशन हॅज टेकन प्लेस विथ संकल्प आमोणकरान तो विशय घेतिल्लो आसा कारण म्हजे कोतान कितें दिसता की कोर्टाचो आदर करून कोर्टाक सबमिशन दिवपाक जाय तांकां एफिडेवीट दिवपाक जाय दॅट डज नॉट इफेक्ट एनी ऑफ दी MPA's ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स जावं बाकीचें कांय ना इट वॉज अ डंप यार्ड अर्लियर एंड ताजेर एक स्टॅच्यू आशिल्लो ते रिस्पेक्टफुली कोर्टाक सबमीट करतले आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की मार्ग येतलो. पूण तुमकां दिसता थंयच्यान तो हालोवपाक जाय काय कसो म्हजे कोतान दिसता बिकॉज हांव गेले ते 30-40 वर्सां पयलींसून पळयता वास्कोन हांवें काम केल्लें आसा मार्मुगा पोर्ट ट्रस्टाकय हांवें काम केल्लें तेन्ना हांव पळयतालो की ती सगळे ते कुत्र्याच्यो कुंडी आशिल्ले ती साफ करून जर पुतळ जालो आनी इट डज नॉट ऑबस्ट्रक्ट एनी ऑफ दी पॅसेंजर इनफॅक्ट इट इज फॅसिलिटेटींग ट्रान्सपोर्ट आसलो जावं बाकीचें कितें आसतलें इट इज नॉट अ ऑबस्ट्रक्शन टू एनी एक्टिविटी ऑफ MPA. म्हाका खबर ना कित्याक लागून हातून पूण आतां कोर्टान सांगला की कमिटी फॉर्म करा जे डिस्कस करतले की तो पुतळो कशें काडप करतले आनी सो तो पुतळो काडपाक डायरेक्शन दिलें. मुख्यमंत्री म्हणटा की तो आमी कितें तरी करून रिजॉल्व करतले.